मडगांव शेनवारा फांतोडेर महाराष्ट्राचे रजिस्ट्रेशन आशिल्ले एका ट्रकात चाकवान जखमी केल्ल्या एका मनशाची कूड सापडली। घडणुकेचे सुवातेर पुलीस पावल्यात, ते ह्या प्रकरणाचो तपास करतात। Almost entire subdivision is here. The SDPO Ponda is also here. So we have sufficient people to look into it. We'll identify him. Now, surely identify who the accused is and we'll bring him to the first we'll sit and see what details we have and then we'll make a plan course of action. Then we'll proceed accordingly. Yes. So we are proceeding with all sorts of tools that we have. We are collecting human intelligence, technical intelligence. We are using scientific leads. We'll see what are the findings. Once we'll sit and decide and then we'll proceed accordingly. आज कालकोंडा मडगाव हांगा सकाळी 5 सुमार एक मर्डर जाली आणि ही मर्डर जाली म्हणजे जाल्यार जो मर्डर जाल्लो मनीस जो आसा वो अननोन पर्सन आसा आणि तो आमच्या फाटल्यान जी गाडी आसा जी मिनी टेम्पो म्हणटा ह्या टेम्पो त्या मनशाची बॉडी आसा ह्या हो जो अननोन पर्सन आसा तेका हांगा हाता कडेन स्टॅप केले कडेन आसा आनी तो CCTVचे डिश पडले कडेन आसा तो फाटली सायडीच्यान एक गल्लीच्यान येता आणि ते दोन कडेन बसता आणि तिसरी फाट उठून तो ह्या गाडयेन बसता। जेन्ना सकाळी ह्या गाडयेचो जो ड्रायव्हर आसा तो आपल्याले काम करपाक जाय गाडी घेवन वचपाक जाय म्हणून जेन्ना येयलो तेन्ना तेणें फाटल्यान पळयलें तेन्ना कळ्ळें। मागीर मडगांवची जे पुलीस आसा पुलीस स्टाफ हांगा पावले तेणी रोखडेच आपल्या हायर ऑथॉरिटीक सांगलें आनीक आतां स्पॉट डॉग फिंगरप्रिंट्स हे येवन सद्याक इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा। गोवा प्रेस खातीर मडगांव साकून रमेश नायक राव।